बरी आसा मऱ्यागराची ओपार. तर म्हजो पेलो कोण म्हणल्यार शास्त्राच्या सवालाक जेजून ताका ही ओपार सांगली. एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातान संपडलो. ताणें ताचें सगळें नागयलें, ताका मारून गाय केले आनी अर्दो जीवकन ताका ते सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो दुसरेच वाटेन दुसरे बगलेन सोलतेच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चलतेच रावलो. शेकी ते वाटेन येतालो एक समार्यागार तादुसरशी पावलो आनी ताका तो पळोवन चिडचिडलो. लागींसन ताचे गायांक ताणें तेल वतून ताका ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण तुका दिसता म्हूण जेजून विचारलें आनी शस्त्रान जाप दिली. ताची दया केली. तो जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर.